नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सरकाराची वाट पळयनासतना दाबाळच्या शेतकऱ्यांनीच निवळ केली न्हय। 10 शेतकऱ्यांच्या यत्नाक आयलें यश। उदका खातीर ताणेल्यात मोरजेचे लोक। 2 सप्तकां सावन नळ पडल्या सुक्यार। मोबायल टावरा वयल्यान नुव्या जालो बोवाळ। थळाव्यांच्या हरकती उपरांत जिल्लो अधिकाऱ्यान केलो हस्तक्षेप। ई श्रम कार्डा वरवीं बांदकाम कामगारांक मेळोवन दितले केंद्राच्या येवजण्यांचो लाव। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आस्वासन। हरवळ्या सापडली लंपी व्हायरसाची लागणूक जाल्ली गोरवां। थळाव्यां मदीं पातळा भंय, उपचाराची केली मागणी। आनी खोलाच्या पारंपारीक शिगम्याक जाली सुरवात। गांवगिऱ्या वाठारांत गाजपाक लागला ओस्सय ओस्सयाचो सूर। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयची संजीवनी आशिल्ल्या म्हादेक वाटोवपा खातीर राजकीय फुडारी आनी सामाजीक संघटना पेटून उठल्यात। पूण गोंयच्या न्हंयांमदल्या प्रदुशणाचो प्रस्न म्हादय इतलोच गंभीर आनी महत्वाचो आसा। पूण दरेक प्रश्न सरकार सुटावो करतलो म्हणून वाट पळयनासतना दाबाळच्या लोकांनी न्हंय वाटोवपाची मोहीम हातांत घेतल्या। लोकांच्या यत्नाक यश लेगीत आयला। दाबाळची न्हंय कोयर मुक्त जावन पयलींच्याच नेटान आतां व्हांवपाक लागल्या। धारबांदोडे तालुक्यांतल्या दाभाळ आणि निरंकाल गांवची जीवनदायिनी आशिल्ल्या हुद न्हंयची अवतिकाय पळोवन थळाव्या लोकांक काकूळट आयली। कांय जाणांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या यादीन न्हंय कोयरमुक्त करपाची मोहीम राबयली। गांवचे शेतकार सचिन तेंडुलकार हांणी मिनरल फाउंडेशना कडल्यान 2 कायाक घेतले। कायाक मेळ्ळ्या उपरांत 10 शेतकारांनी मेळून न्हंय निवळ करपाक सुरवात केली। पोरू मार्चान 2 फावटी आणि ह्या वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यात मेळून 3 टप्प्यात ह्या शेतकारांनी ही न्हंय निवळ केल्या। आमची बागायती म्हणजे कुळागर आहे, जी आमची वडिलोपार्जित आहे आणि या बागायतीवरतीच आम्ही मोठे झालेलो आहे। आणि लहानपणापासून आपण या नदीवरती म्हणजे ज्याला आपण इकडे हुन्नई म्हणतात त्याच्यावरती आपण वाढलेलो आहे। हे हुन्नईचंच पाणी आम्हाला आपण वरती बंधारा टाकून ते असं डायवर्ट केलेलं आहे। नदी डायवर्ट करून ते पाणी आपण आपल्या कुळागरात आणलेलं आहे। नदी कशी साफ ठेवता येईल आणि ती लोकांच्या सहभागाने, स्थानिक लोकांच्या सहभागाने नदी कशी साफ ठेवता येईल याच्या माझ्या मते एक चांगलं उदाहरण आहे की जेवढं आम्ही आमच्या लोकांची नदीशी नाळ जोडून देऊ तेवढ्या त्या लोकांना नदीमध्ये इंटरेस्ट तयार होईल आणि जेवढा नदीमध्ये इंटरेस्ट तयार होईल तेवढा त्या संवर्धनामध्ये इंटरेस्ट तयार होईल। तर आत्ता आमच्या दाभाळ फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुपमधून पुढील भविष्यातील योजना म्हणजे सरकारने मला तरी वाटतं की हिंटरलँड टुरिझम बूस्ट करण्याकरता पॉलिसीमध्ये थोडे चेंजेस करायला पाहिजे। कारण हे टुरिझम न्यायचं असेल तर एक म्हणजे त्याला परवानगी पाहिजे पुढे, आणि त्या परवानग्या सध्या तरी डिपार्टमेंटच्या अखत्यारीत नाही आहेत, कारण ते पॉलिसी मॅटर आहे आणि ती त्यांनी घेणं माझ्या मते तरी आवश्यक आहे। हा जो विचार आहे की लोक गेल्यामुळे नद्या दूषित होतील, हा एका बाजूला बरोबर आहे, पण त्याचबरोबर लोक नदीवर जास्त गेल्यामुळे नदीचं संवर्धनसुद्धा होण्यासाठी मदत होईल। हे त्या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशनमधून आपल्याला दाखवता येईल। दाभाळची लोकवस्ती लागी 5000ची, पूण गावांत चडशा लोकांची कुळागरां आसात। ह्या कुळागरांक ह्याच न्हंयच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा। देखून न्हंय वाटावली जाल्यार कुळागरां उरतली हे ह्या शेतकारांच्या लक्षांत आयलां। आता ही न्हंय नितळसाण मोहीम अशीच चालू दवरतले अशें शेतकार सांगतात। सरकारान हिंटरलँड टुरिझमाच्या धोरणात काय बदल केले जाल्यार कुळागर पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान अशा गावची उदरगत जावपाक शकता। दाभाळच्या शेतकारांचो हो देखदिणो वावर हेर गावच्या लोकांखातीर प्रेरणादायी जावन आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
फाटले 8 दीस जाले मोरजेच्या कांचोळ वाड्यावयले नळ सुक्यार पडल्या. नळांक नेमान उदक येनाशिल्ल्यान लोकांक पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा. वाड्यार बांय आसा पूण बांयचें उदक पिवपा खातीर वापरपा सारकें ना. हेर कामां खातीर बांयच्या उदकाचो उपयोग करतात. ही उदकाची समस्या केन्ना मेरेन सुटावी जातली असो प्रश्न थळाव्या बायलांनी उपरासला. कांचोळ्यान रावता आमी. आमकां 8 दीस जाले उदक ना अजिबात. कितें हे बांयचे व्हरता पण ते खावंक मेळना. कपड्यांक अशें बाथरुमान बी यूज करता आमी. खावपाचे खूब हाल जाता. आमदाराक सगळ्यांक सरपंचाक सांगले पण ते कितें आमचे एक्शनच घेयनात आमचे. जाले 8 दीस जाले आमकां उदकूच ना अजिबात. येत ना उदक ना येना पयल्यान म्हणून सोडटा म्हटल्यार ते उदक आमकां तर छापूच पावना लिपूच पावना. फोनार फोन करीत आसता. आतां तर पंच बी घेवपाचे बंद केले. ऑफिसर फोन घेना ना फोन सुद्धा घेयना आतां ते. आमकां नळाचे जाय टँकराचे आमी हाडटली कशी. टँकर काय वाड्यार येयना. रस्तो ना सारको रस्तो ना आमकां सारको. राष्ट्रीय महामार्ग 66 कुशीत येवपी टावराक नुव्या वाठारांतल्या लोकांनी विरोध केला. थळाव्या लोकांनी जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या उपरांत जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत बसका घेतली. ह्या बसकेत जिल्लो अधिकाऱ्यान टावर दुसऱ्या सुवातेर बांदपाचो आदेश दिल्लो अशें एवर्जन वॅलीस हाणें सांगलें. थळाव्या लोकांकडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत आमी तांच्यो कागाळ नोंद करून घेतले. अहवाल तयार करून अधिकाऱ्यांक धाडटले अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक मनोज मळीक हाणें सांगलें. आज फायनल हियरिंग आसलें. इंडस टावर्स वॉज टोटली ऑन द बॅक फूट आनी कलेक्टरान तांकां आयज टायम दितलो तांकां टू कम आउट विथ अ सोल्युशन म्हणून. तेंचे कडेन सोल्युशन दिवपाक जायना म्हणपाक लागले. कित्याक त्या दिसाक तेणी सांगलेलें की आमी सोल्युशन आयज हाडटा म्हणून आनी लोकांचे प्रॉब्लेम की टावर नाका म्हणून. पीपल आर कंप्लिटली एगेन्स्ट द टावर. लोकांनी सांगलां टावर नाका म्हणून आनी आयज म्हाका कमीचे कमी 70 जाण ते 80 जाण लोक कलेक्टर ऑफिसान आसले. कलेक्टरान सगळ्या फुड्यान हियरिंग घेतले आनी कलेक्टरान ताका सांगलें तूं शिफ्ट कर म्हण टावर. तो कलेक्टराक सांगता आपूण शिफ्ट करिना म्हणून. कितले एरोगन्सी तेजी. तेणें सांगलें तूं शिफ्ट करिना जाल्यार आपूण ऑर्डर पास करता म्हणून. आपूण ऑर्डर पास करता. सो ऑर्डर पास करता म्हणटच तो विलो तो कॉम्प्रोमायज करपाक सोदता लोकां कडेन. लोकांनी सांगलें तूं आमकां तुजे कडेन कॉम्प्रोमायज करपा नाका. तूं इमिजिएटली हो टावर काड. तूं जाय थंय व्हर. आमी लोकेशन तुका दिवपाचो आमचो कायदो न्ही म्हणून. कित्याक लोकेशन हें घालतना तुमी लोकांक विचारूंक ना. तुमकां जाय तशें तुमी लोकेशन घालता काडटा चेंज करतात. म्हणजे तुमी लोकांकूय फोडोवंक सोदता आनी ऑफिशल्सांकूय फोडोवंक सोदता. कलेक्टरान आतां ऑर्डर काडल्या की ट्रॅफिकाक सांगचें म्हणून की हांगा कितें प्रॉब्लेम आहा ते. नुवें हो नॅशनल हायवे 66 टावर आसा. तेजें इन्स्पेक्शन करपा आयल्या. लोकांचे हांगा ग्रेवेन्सीस आसा की त्या टावरा लागून विजिबिलिटी जायना सकल्यानी ते व्हेहिकल्स आनी एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा म्हणून आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. लोकांची ग्रेवेन्सीस आयकून घेतले आसा. अकॉर्डिंगली आमी आमचो रिपोर्ट सबमीट करता. बांदकाम मळार काम करपी कामगारांक ई श्रम कार्डा वरवीं केंद्र सरकाराच्या येवजणेचो लाव मेळचे खातीर तजवीज करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कामगार आनी रोजगार कार्यालयाच्या वतीन शेनवारा रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या ई श्रम कार्डा वांटप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयऱ्या म्हणून उलयताले. ह्या वेळार 170 असंघटनीत कामगारांक मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुका कार्डां वांटप जाली. सगळ्यो योजना जाका आमी डीबीटी म्हणटा डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर ह्यो योजनेचो फायदो ह्या सगळ्या लोकांक जावपाक शकता. आणि इन फ्युचर आमी हांगासर रजिस्टर्ड आसा किंवा आमी हांगासर लेबर डिपार्टमेंटा कडेन आमी ई श्रम कार्ड घेतला. ताचो फायदो जो आसा हो इन लॉंग रन ह्या लेबर लोकां खातीर मेळपाक शकता. ताच्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी केल्लो प्रयत्न आसा. त्याच बरोबर इन फ्युचर आमी आमचो कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्ड हाज्याय वतीन वेगवेगळ्यो स्किमी जो कोण कन्स्ट्रक्शनात काम करता, जो कोण कन्स्ट्रक्शनात ज्या जाग्यार बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन आसा किंवा बाकीचे कन्स्ट्रक्शन ताकाय बी आमी कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्ड हाज्या वतीन तेची कार्डां इश्यू करपाक शकता. ती जे कोण अशा पद्दतीन कन्स्ट्रक्शन काम करता तांच्यांनी बी आमच्या ऑफिसा कडेन एप्रोच करचो. आमच्या ऑफिसांतल्यान अमरीश हे सगळे कॉर्डिनेट करता. आयच्या कार्यक्रमाक लेबर डिपार्टमेंटाचे खूब मोठ्या प्रमाणात सहकार्य लाभले. लंपी रोग सध्या गोंयभर पातळपाक लागला. लंपी व्हायरसाची लागणूक जाल्ल्या गर्वांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. फाटल्या दिसांनी वाळपय, सांगे, केप्यां, फोंड्या सारक्या वाठारांत लंपी रोग जाल्ली जनावरां सांपडली.
सध्या हरवणा वाठारांत लेगीत ह्या रोगाच्यो गायी सापडल्या. देखून लंपी जाल्ल्या गायींचेर बेगोबेग उपचार करपाची मागणी थळाव्यांनी जनावरांच्या दोतोरांकडे केल्या. काणकोण खोला वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाली. ह्या शिगम्याक तोणया मेळाचो खेळ पळोवपाक मेळटात. पयले नमन गांवच्या मांडार उपरांत घरा शिगमो खेळपाची ही परंपरा आसा. चरंग आनी ढोल ताशाच्या गजरात पुराय वाठारांत ह्या शिगम्याच्या दिसांनी लोक आनी सगळो गांव घुमघुमिल्लो दिसपाक मेळटा. उदका संवर्धन आणि नितळसाण मळार बायलांची भूमिका लक्षात घेऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून स्वच्छ भारत मिशना खाला ग्रामीण जल जीवन मिशन आणि राष्ट्रीय उदका मिशनाच्या वेगवेगळ्या वर्गा खाला स्वच्छ सुजल शक्ती सन्मान 2023 भेटयलो. गोंया खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार गोबर्धन बायोडिग्रेडेबल कोयर तशेंच प्लास्टीक कोयर वेवस्थापन ह्या कॅटेगरी खाला पिसुर्ले गोंयची नितळसाण कर्मचारी रसिका खांडेपारकार हिच्या कामाची दखल घेऊन तिका सन्मानित केला. सांगे वरकटो वाठारांत एक प्लास्टीक फॅक्टरीक सांजेच्या 4 वरांचेर उजो लागलो. ह्या फॅक्टरीच्या कुशीक कोयराक उजो घातिल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या वाठारांत आशी कुशीक घरां तशेंच 50 मिटराच्या अंतराचेर प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी येवन उजो थंय पालयलो. चार दाखोवल येयलें की हांगा सांग्या हांगा ड्राय ग्रास उदक पेटला म्हणून. मागीर आमची गाडी ऑलरेडी पयलीं सांग्यार भाटी मागेल्ली ती 4 येयल्ली आनी ती गाडी भरताली. ती भरता म्हणजे तिका 10-15-20 मिनटां लागता भरपाक. ती 12 लिटरा गाडी ती पावसर म्हणटकीर आमी ती बरीसर रावल्या. मागीर भरतकीर आमकां कळ्ळें की हांगा एक स्टेप तेगेलो हें स्टोर आसा म्हणून त्या स्टोराक तेगे सामान स्क्रॅपाचें सामान आहा. मागीर बेगीन येयल्या थोडी गाडी भरपाची आसली एक हातभर भरपाची तशी गाडी येयली आमी. हेतूक आमकां कळ्ळें आमकां मोठो उजो आहा म्हणून. 1 वर सुमार फायर फायटींग करून 12 जालें उदक सोंपलें. आतां आमी सेकंड गाडी भरून हाडली आनी ती आमी फायर फायटींग चालू आहा. वास्कोच्या वाडेच्या तळ्याच्या नितळसाणीचें काम केंद्रीय उदका स्त्रोत खात्याच्या अमृत सरोवर येवजणे वरवीं सुरू केला. ह्या कामाचें उक्तावण पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकीं जालें. हे तळे नितळ दवरपा कडेन थळाव्यांनी लक्ष दिवचें अशें माविन गुदिनोन म्हटलां. जाल्यार तळ्याच्या नुतनीकरणाचें काम येवजणेच्या दुसऱ्या पावंड्या वरवीं जातलें अशी माहिती माविन गुदिनोन दिल्या. हांगा वाडेम लेकाचे तुमी पयला हेजे पयलीं ब्युटिफिकेशन आमी कशें केल्लें तें. आतां तें ब्युटिफिकेशन करून कितलेशे वर्सां जावन
ते ओल्ड जाला, पूण अंडर अमृत सरोवर आमी जाता तितले म्हणजे हे उदक जाता तितले क्लियर आसपा खातीर आनी क्लिनिंग प्रोसेस जावपाचे खातीर आमी तेजे अंडर अमृत सरोवर थ्रू वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आमी ते फंड्स यूज करून हिंगा निवड कितली जाता ती लेक आमी पळयता. हे भाशेन ऑल वॉटर बॉडीज आर टू बी क्लीन एंड रिवाइव द एज ओल्ड वॉटर बॉडीज. मये पंचायत वाठारांतल्या भावकय खाजन बांदाक पडिल्ल्या खावट्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी भावकय वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या. खावटे पडिल्ल्या न्हंयचें उदक शेतांनी घुसता, देखून शेतां संकश्टांत आयल्या. फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यांत खारीप मोसमांत भात लवणीच्या वेळार हे खावटे पडिल्ल्यान भात पिकाची नाशाडी जाल्ली. तर आतां न्हंयचें उदक घुसून मिरसांग आनी हळसाण्याचे मळे करपून वचपाच्या वाटेर आसात अशें शेतकाऱ्यांनी सांगलां. मजगतीं मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा खावटे पडिल्ल्या बांदाची पळोवणी लेगीत केली. शेतकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतना तांणी उपाय येवजण करपाचें उतर लेगीत दिलां. कमिटी आहा ती आमकां कमिटी नाका, आमी नवी कमिटी करपाक आमी सोदता. ते नवी कमिटीन आमी सगळे बांद करपाचो आमी हें करता. आमचो विचार हो तो आसा. प्रॉब्लेम आमची ही कमिटी म्हणटा तो चेअरमॅन आहा म्हणटा तो आपण रिजायन दिला म्हणटा. ऑलरेडी तिने म्हाका लेटर दिला म्हाजे कडेन हाडून आपण रिजायन दिला. पण आता जर पळोवंक वचत जाल्यार तो परतो आपूण नासता की आपण रिजायन दिवप आपले एक्सेप्ट जावना म्हणटा. पण आमकां हाडून कित्याक दिल्या हेंच्यांनी? ह्या बानांक कितें जालां? बानांक हें जाल्यार बान आख्खो गेल्लो. ही जी आमची कमिटी आसा पळय ती कमिटी आमची कांयच हे करून घेयना. 5 जाणां ते 5 तरेची आसा. बानाचें नांव कितें? हे भावकय खाजर रोपे लायले, रोपे सगळे कंप्लीट रेल्वे ट्रॅक आहा पळय त्याच्या वयल्या एडिसून आमी रोपे लायल्ले, हळसाणा लायल्लो आनी तो हळसाण तुका लायला आतां दाखोवंक शकता. बांद फुटला तेन्ना उदक भितर येता. उदक सगळे शेतांनी येता आनी आमचे सगळे शेतां पिड्ड्यार जाल्ली. उदक हे आतां पडी कळना. हे शेत केल्ले पावसान, आमी शेत केल्ले मात पावसान सुद्दां आमकां तुमी हांगासर पळोवंक शकता भात सगळे पिड्ड्यार जाल्ले हांगासर. हे सेम भात आमी हाडून घातलेले हांगासर. लुकपाक सुद्दां आमकां गावोंक ना. इतके दोपार भर उदक घातले, फक्त बेश्टी कणशी वयर दिसताली. ते आमी तशीच कणशी उदकांतून लुवले आमी आनी हाडून आमकां लॉस जाल्ले. आमकां भात सुद्दां लागना. आमी शेतां उपलली पावसान. मांद्रे नायकवाड वाठारांतले सरकारी प्राथमीक विद्यालय आणि पालक शिक्षक संघांच्या जोडपालवान बाजार डे हो उपक्रम राबयल्लो. ह्या बाजार डेचे उक्तावण मुख्याध्यापिका सुचित्रा केरकर हांच्या हस्तुकी जालें. विद्यार्थी फकत पुस्तकी ज्ञान, वर्ग अध्यापन ते गृहपाठ आणि परीक्षा ते फासकेत रावनासतना विविधांगी शिक्षणीक आणि सहशिक्षणीक अनुभव घेवपाक शकतले. देखून अशे उपक्रम घडोवन हाडटात अशें मुख्याध्यापकान सांगलें. भुरग्यांक प्रत्यक्ष वस्तू विनिमय, खरेदी विक्री, चलन नोटी, नाण्यांचो वापर, वस्तूंचे दर, फायदो लुकसाण आदी संकल्पना प्रत्यक्षात अनुभव घेवपाची शाळेन उपलब्ध करून दिल्ली. 1ली ते 4थी मेरेनच्या कितल्याशाच विद्यार्थ्यांनी ह्या उपक्रमात वांटो घेतिल्लो. मांद्रे या शाळेत बाजार दिवस हा भरवण्यात आलेला आहे आणि सगळे पालक तसेच ग्रामस्थ आमच्या या शाळेत उपस्थित झालेले आहेत बाजार खरेदी करण्यासाठी. त्यासाठी मी सर्वांचं स्वागत करते. हा मुख्य उद्देश म्हणजे बाजार दिवस भरवण्याचा उद्देश म्हणजे आमच्या मुलांना व्यावहारिक ज्ञान मिळावं, त्यांना बेरीज वजाबाकी या गणितांचं जास्तीत जास्त त्यांना प्रत्यक्षरित्या त्यांनी तो व्यवहार करून ते ज्ञान घ्यावं, यामागचा हा उद्देश आहे. बाजार दिवसाला आमच्या प्रत्येक मुलांनी इयत्ता प्री प्रायमरी ते 1ली ते 4थी पर्यंत सगळ्या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलेला आहे. पारसे वाठारात भुंयगत केबलाच्या कामाक लागून रस्ते खणिल्ले. केबलाच्या काम पुराय जावन लेगीत रस्ते दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांक धुळाचो त्रास जावपाक लागलो. उदकाची पायपलायन फुटून कितलेशेच उदक इबाड जाले. देखून थळाव्या लोकांनी रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाची मागणी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन केला. पण घरान आमच्या धुल्लो वाचान आमच्या भुरग्या बाळाक थंडी खोकली दुयेंसां जाली. हो सरकारान सबंद रस्तो खणान घातला. त्याच्या वखदार ही काय काळजी घेयना सरकार. त्याच्या वखदार आमी जमनीक पडटली, आमकां वायटा जातली, सरकार आमची काळजी घेतलो. त्याच्या वखदार बेगिना कांयतरी सरकारान ही काळजी घेवन कांयतरी ह्या रस्त्याचा करपाचा. तेव्हा सगळ्याक दामार घातल्यात, कितेंच दुरुस्ती केल्यात, पण हयसर कांयच केल्यात ना तुमी. घरांतल्यान इतक्या जैतले जाल्यार सगळ्या जेवणांतल्यान धूळ. म्हणजे आमी आतां कशी जगपाची? की सबंद पारशे गांवांत जे
अंडरलायन इलेक्ट्रिसिटी लायन जी केल्लेली आसा आनी ते रस्त्या खातीर रस्ते जे आसा ते फोडलेले आसा आनी ते रस्ते फोडले कारणान सबंद झूळ जी आसा ती घराघरांनी घुसता, सबंद वाटेर ती स्प्रेड जाल्लेली आसा, लोकांच्या दुकानांनी घुसलेली आसा आनी म्हाका दिसता एकंदर सबंद पार्शे गांवांत धुळीचें साम्राज्य निर्माण जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता फाल्यां सकाळी धुलीवंदना आतां आयिल्ली आसा, तेच्या पयलीं ही धूळ आमकां खावपाची पडटा काय ना अशें म्हाका दिसता. एक रस्ते जे फोडले ते रस्ते फोडले कारणान सबंद धूळ ही आमकां खावची पडटा. गाडयेन वयता आसतना आमकां सबंद धूळ आमच्या आंगार बसता आनी सबंद आमी कामार ती धूळ घेवन वयता. रस्तो जळी म्हणजे फोडलेलो आहा. कार्निवलाक लागूनच तूं इतलोसो रस्तो केलाय. तो 4 दिसांनी कसो रस्तो केले तूं? आणि हो रस्तो कित्याक जायना? लोकांचे हाल जाता ते ते कित्याक जायना तुजे कडेन? लोक धड रडटा. उदरगत ही न्हू, कार्निवल नाटकां केल्या म्हणून उदरगत न्हू. प्लास्टीक टाळात आणि सैमाची राखण करात असो संदेश दीत शेनवारा विद्यार्थ्यांनी दिवचले शारात रॅली काढली. दिवचल आणि सत्तरी तालुको स्क्वॅट अँड गायड असोसिएशनाच्या वतीन आयोजित केल्ले ह्या रॅलीत शांतादुर्गा, राधाकृष्ण आणि अवर लेडी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. श्रीचलिम सत्तरी भारत स्काउट्स अँड गायड डिस्ट्रिक्ट असोसिएशनचे तर्फे हांव तुमचें स्वागत करता. आमी आयज ही रॅली आयोजीत केल्ली आसा. कारण एकूच की 22 फेब्रुवारी हो आमचो फावंडर लॉर्ड बॅडन पावेल हाचो फावंडर डे आनी त्या खातीर आमी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन आयज हांगा रॅली आयोजीत केल्ली आसा. रॅलीचो उद्देश इतकोच आसा, आयज पळोवंक गेल्यार एनवायरमेंट आमचो क्लीन ना आनी एज अ पार्ट ऑफ स्काउट्स अँड गायड असोसिएशन वी ऑलवेज बिलीव इन क्लिनलीनेस. आमी क्लिनलीनेसाचेर चड भर दिता म्हणून एनवायरमेंट क्लीन रावचो म्हणून आमी ही रॅली आयज आयोजीत केल्ली आसा. गोयच्या दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्सांत वांटो घेवपी बोटी चलोवप्यांनी गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी वांगडा वचपाक न्हयकार दिलो. गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी आमकां आपल्या वांगडा व्हरपाचो यत्न करता. आमकां ताब्यात घेतल्या उपरांत दुसरे कंपनीच्या स्वाधीन करतले असो भंय बोटीच्या मालकांनी उक्तायलो. देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाक मुखेलमंत्र्यां कडेन उलोवप करतले अशें थळावो आमदार मायकल लोबोन सांगला. बोट ओनर असोसिएशन सिकेरीम बागा सगळे आमचे वांगडा येयल्ले आसा. आमकां जे कावंटर घातल्या तो नाका आमकां कावंटर जाय. आमी पळय चलयता न्हू 2013 सान तसोच मनोहरभाई पर्रीकारान क्यू सिस्टम केल्ले आहा तशीच चलयता आमी. आमकां दुसरे कोणूच येयल्ले नाका थिंगा. ते मातशें आमकां बाईन आमच्या तनावडेन कानार घेवपाचें आनी आमच्या सीएमाची व्हरून सगळें काम करून घेवपाचें. सर कितें आसा सांगपाचें म्हणल्यार हो धंदो आमचो आमी लोन आमी बँकान वचपाचें, आमी लोन काडपाचो आनी कोण दुसरो येवन बल्कान वचून पयशे घेवपाचे बसन हांगासर. सर तूं जाणा सर कितें त्रास पळय ते. सो आमकां ते जेल म्हणटा पळय ते ना. कित्याक लागून जेल? ते कितें करून तरी येता. सर मिस्टेक जाली मानता, खंय ना खंय आमची वयर सकयल फुडें जालां आसतलें ते आमी सुदारता आनी सर तुजो आदार जावो आनी सर आमी ते उबे करता. पूण ते जेल म्हणटा ते सगळे हितून घालना. ते कशें अशें दिसता की सर दादागिरी हे करता सर हें बसना सर. शुक्रारा सांजे वास्कोच्या वर्णापुरी सर्कला कडेन कार आनी अवजड ट्रका मदीं अपघात जालो. वॉल्त घेवपा खातीर कार चलोवप्यान गाडी कुशीक उबी केल्ली तेन्ना फाटल्याच्यान येवपी ट्रकान नेटान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या अपघातांत सुदैवान कोणाकूय दुखापत जावंक ना. हाच्या आदीं सर्कला कडेन कितलेशेच अपघात जाल्यात आनी ते खातीर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाडयांक धोको आसा अशें म्हणून फाटले कांय दीस आदीं हे गाडे काडचे अशी मागणी केल्ली. पूण आजून मेरेन पालिकेन ताचेर कसलीच कारवाय करूंक ना असो आरोप थळाव्यांनी केला. लास्ट वीक आमी एक्चुअली तुमच्याच चॅनलाच्या थ्रू आमी एकदा व्हिडिओ केल्लो म्हटल्यार ताचो न्यूज केल्लो की स्टायडीकचे जे हिंगासर जे मार्केट कॉम्प्लेक्स जे मार्केट रेडी केला पळय हे लोकल कावन्सिलर जो वास्को सिटीतले सगळे म्हळ्यार इल्लीगल गाडे उखलता आनी आपल्या वाड्याचेर हे सगळे गाडे असे एंटरटेन करता.
आनी आमी सांगलेलें की बाबा हिंगा स्कूल बसीस येतात, ट्रॅव्हलिंग जाता, एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसात आनी हे तुमकां आमी वॉर्न केल्लो की हेच्या खातीर हे तुमी क्लियर करचे की ही ट्रॅफिक क्लियर करची. सो आयज ही गाडी पळयात स्ट्रेट फॉरवर्डली ते इल्लिगल गाडे आसा पळय त्या गाड्यांनी गेलो. सपोज त्या गाड्याचेर खंयचे स्कुलाचे भुरगे किंवा कोणी जर उबे आसलेले आयज ताचो जीव वचपाक शकता आसलो. परत एकदा तुमकां देवान वॉर्निंग दिल्या की हे जे कितें गोश्टी चल्ल्या पळय सायडीचे दोनी सायडीचे एनक्रोचमेंट हे लोकल कावन्सिलरान आनी हायवे ऑथॉरिटीन आनी स्पेशली मागता हांव त्या आमदारा कडेन जो शिगम्याचो हालीं शिगम्याच्या फोदळ घालपाक पेटला पळय ताका हे दोनी सायडीचे जे इल्लिगल एक्टिविटीज आहा पळय त्यांनी बंद करचे आनी हायवे क्लियरन्स करून दिवचे. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठाराचो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV.